गोंयांत नरेंद्र मोदीची बुधवारा पणजेन जाहीर सभा जाली। सभेक व्हडा प्रमाणात गोंय प्रदेश भाजपान गोंयभरच्यान लोकांक सभेक हाडिल्ले। लोकांचो उत्साह पळोवन नरेंद्र मोदीन पक्ष बदलपी आमदारांचो मुद्दो आपल्या भाशणांत काडलो। काँग्रेसीच्या सरकारान काँग्रेस पक्ष सरकार सांबाळून दवरपा खातीर दुसऱ्या पक्षांतले आमदार आयात करताले असो आरोप जाहीर सभेन केलो। नरेंद्र मोदीन केल्ल्या आरोपांक काँग्रेसीचो म्हणयारो उर्फान मुल्लान हरकत घेतल्या। गोंय भाजपान आपले सरकार सांबाळून दवरपा खातीर कितले आमदार दुसऱ्या पक्षांतल्यान आयात केल्यात ताची म्हायती नरेंद्र मोदीक गोंय भाजपाच्या नेत्यांनी दिल्ली ना जाल्यार तांणी पयलीं मोदीच्या गोंय सरकारान कितें केलां तें पळोवचें असो सल्लो मुल्लान मोदीक दिला। तशेंच भाजपाचें सरकार घडोवपा खातीर तेंको दिल्ल्या पक्षा कडेन गद्दारी करून तांच्याच आमदारांची चोरी केल्या त्या पक्षाचो नेतो मोदीक दुसऱ्यांचेर आरोप करपाचो हक्क ना अशें मुल्ला म्हणटा। हांव बाब नरेंद्र मोदीक विचारूंक सोदता की 15 दीस पयलीं चड फाटीं वचपाची गरज ना। 15 दीस पयलीं हेंचे स्वताचे एमजीचे जे 2 रातीन जे आसा ढकेटी घालून एमजीचे जे मनशांनी हांकां तेंको दिलो, जे मनशांनी हांकां सरकार घडपाक जांकां गोंयचे सरकारान मॅन्डेट दिनासतना सरकार जी गोंयांत घडली ही सरकार घडून आसतना एमजीन जे हांकां तेंको दिवन जी सरकार हाडली गोंयांत, बाब मनोहर पर्रेकराक गोंयांत चीफ मिनिस्टर केलो। हेंचे स्वताचे 2 आमदार जे आसा हांकां फोडून राती जे आसा 2 जे आसा स्वेरींग जाली। हें बाब नरेंद्र मोदी खबर नासलें काय कितें? काय हेंचे गोंयचे जे बीजेपीचे मंडल आसा, गोंयचे जे अध्यक्ष आसा हेणें नरेंद्र मोदी कडेन परमिशन घेवन आसली काय कितें? दल बदलू वर्ड यूज करपाक म्हाका दिसता बाब नरेंद्र मोदीक कसलोच अधिकार ना। कित्याक हेज्या पयलीं काँग्रेसचे आमदार जे आसा हांकांय फोडपाचे प्रयत्न जे आहा भारतीय जनता पार्टीन केल्ले।